गुरुल प्रेयर करनो आम्ही आमगेल क्लास स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वट्टुलोगाक आयचे भगवद्गीता कार्यक्रमांत प्रवचनांत स्वागत करता आणि वट्टुलोगा लागी तांगेले ब्लेसिंग्स आशीर्वाद घेऊन हांवें 4th अध्याय चारीचे अध्याय सांगच्याक प्रयत्न करता. भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा की आकाशात पतितो तोयम यथा गच्छति सागरात सर्वदेवा नमस्कारं केशवम प्रतिगच्छति. म्हळ्यार कसं नाही, आकाशातल्यान पाऊस पडल्यार एट द एंड ऑफ द डे ते वचून सागरात मेळटा. तशीची आम्ही खंयचे देवताक पूजा करू ते फायनली केशव म्हळ्यार कृष्णा वचून ते पावता. सो आम्ही हे आता भगवद्गीता इतके दिवस हे आता शिकतेर आसा ती 1st चॅप्टर ऐकली, 2nd चॅप्टर ऐकली, 3rd चॅप्टर ऐकली. आज आम्ही 4th चॅप्टरांत पावली. पुरंदरदास म्हणता, पुरंदरदास वट्टुलोका ಗೊತ್ತसा कर्नाटकाचे ಗೋಡ್ सेंट. तो म्हणता, ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಮೈ ಮುರಿದು ಏಳುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. म्हळ्यार केन्नाय आमी कितें करता आसतना कृष्ण म्हणटा डिफिकल्ट न्ही, पण ते म्हणच्याक आमकां प्रॅक्टीस उरका. देवाल नाव घेवच्याक आमकां प्रॅक्टीस उरका. म्हणून आम्ही हे प्रयत्न करतेर आसा ह्या म्हयन्यांत वट्टुलोक भगवद्गीता ऐकून घेवन. भगवद्गीता म्हळ्यार हे एन्सायक्लोपिडिया आशिल्ल्या भशेन. ह्युमन बॉडी आमगे इतले कॉम्प्लेक्स आसा ही बॉडी, ते कशी चलोवका म्हणून हे भगवद्गीता आमकां सांगता. आणि भगवद्गीते भितर बरयला की श्री भगवान वाच म्हळ्यार कृष्ण आमगे जगत पिता जगतपती सगळं. म्हणून ताणें कितें सांगिल्लें ते आमी फॉलो केल्यार आमगे लायफ मस्त फुल ऑफ प्लेजर उरता, ब्लिसफुल उरता. 1st चॅप्टरांत आमी पळयली की धर्मक्षेत्रा भितर कुरुक्षेत्र पांडव कौरव आर्मी एक जाल्ले आसाची आनी अर्जुनाक डिलेमा जाता, हांव फायटींग करूं की नाका. अशीच आमगे लायफा भितर एवरी डे कुरुक्षेत्र उरता. एक ना एक प्रॉब्लम्स, either health problem, mental problem, material problems, psychological problem, relationship problems, मस्त प्रॉब्लेम. हे कुरुक्षेत्र आमगे लायफ म्हणजे ते आम्ही कशी बॅलन्स करून चलोवन घेवन वचका हे भगवद्गीते भितर सांगिल्लें आसा. आणि कृष्ण अर्जुना उपदेश एकदम स्टार्ट करना. 2nd चॅप्टरा भितर अर्जुन कृष्णा विचार, अर्जुन एकदम तो नर्वस होता, हांव आतां कोणा मारचें शकना, आय डोंट वॉन्ट टू किल एनीवन. सो हांव भिक्ष मागून रावचें शकता म्हणून सांगता. त्याने कृष्ण ताका सांगता की तू अशी करता शकना, तू क्षत्रिय, तू युद्ध करकाची म्हण. तेन्ना अर्जुन कृष्णाला शरणागती वता आनी सांगता, कार्पण्य दोष अपघाता स्वभावा आनी म्हाका कितें करचें म्हण कळच्या लागलें ना. हांव बिविल्डर जाला, शिष्यस्ते हम शादी मामता प्रपन्न. हांव तुगेले शिष्य म्हणून घे आनी म्हाका तू सगळे म्हाका ज्ञान दी, म्हाका कितें करचें जाय म्हण. जन्म पासून अर्जुन कृष्णाले शरणागती वतना, हांव तुगे शिष्य, तू म्हाका ज्ञान दी म्हण कृष्ण तेन्ना पासून सांगच्या स्टार्ट करना. म्हणून एवरी टायम आमी एक स्टेप कृष्णा कडेन घेतल्यार कृष्णा 1000 स्टेप्स आमचे लागीं घेता. जेन्ना अर्जुन शरणागती वता तेन्ना कृष्ण ताका सांगच्या स्टार्ट करता,
आमगेल आत्म म्हळ्यार कितें, आमगेल शरीर म्हळ्यार कितें, कितले नमुने शरीर आमचे कडेन आसा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, हे सगळें आमी आयकून घेतली. तांतू आमकां कळ्ळें, हें बी कळ्ळें की देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा. म्हळ्यार अशी देह आमगेले कशी हे जातेर वता, तशी बॉडी ओल्ड जातेर वता, आत्मा एक देह सोडून दुसरे देहा वता, कशी आमी कपडे ओल्ड आंगोले चेंज करून दुसरे नवीन घालून घेताची तशी. मागीर थर्ड चॅप्टर कृष्ण सांगता कर्मयोग कितें. आमकां वाटतो ह्या मटेरियल भौतिक जगत आयल्यात आमी काम करता, आमी आळशी जावन रावचे साध्य ना, आमी काम करू का. सो ते काम करून आमगेले सेवे अराउंड कृष्णा हाजे बद्दल आमी कशी कितें करू शकतात, आमकां कितें फ्रुट्स मेळटा ते कृष्णा आमी कशी ऑफर करू शकतात. म्हणून थर्ड चॅप्टर क्लियरली दिला. थर्ड चॅप्टर सांगता की निष्काम कर्म आणि सकाम कर्म. निष्काम कर्म कर म्हण कृष्ण सांगता. निष्काम कर्म कित्याक की आमकां कितें डिझायर उरचें ना. डिझायर उरल्यार आमी मटिरियल हातूंत भितर बायंड जावन उरताचे. आनी मरता आसतना आमकां कितें डिझायर उरता तशी आमी दुसरो जन्म बी घेतात. हे सांगतात पुनरपि जननम पुनरपि मननम जठरे शयनम. म्हळ्यार आमी परते हे जन्म मरण ह्या सायकला भितर गुंथिल्ले आसाचे. वी हॅव टू कम आउट ऑफ इट. ते भायर येवचे आमी कसं करता म्हण कृष्णान भगवद्गीते सांगिल्लें आसा. ती हातूंत भितर सांगिल्लें आसा थर्ड चॅप्टरांत लस्ट आमगेले नॉलेज कवर करता. एकदा नॉलेज कवर जाले नंतर इग्नोरन्स आमकां बायंड करता. आमी तामसीक जावन वता ती. मागीर आमकां मटेरियल वर्ल्ड बरें दिसचे लागता. मटेरियल वर्ल्ड म्हळ्यार खरें न्ही, हे एक इल्युजन, हे एक रिफ्लेक्शन, ते आमी खरें म्हणून घेतात. एट द एंड ऑफ द डे आमकां आमगेले खरें घरा वचका. आज हांव बॅरिनांत आसा, बट केन्ना विजा जाता, हे जाता, आय हॅव टू गो बॅक टू माय ओन कंट्री. तशीच आमी हे भौतिक जगत म्हळ्यार एक टेम्पररी वर्ल्ड आसा ते. आमकां एट द एंड ऑफ द डे आमकां कृष्णा घरा वचका. तशी कृष्णान मागीर फोर्थ चॅप्टराक कृष्णान ट्रान्सडेंटल नॉलेज दिला. ते ट्रान्सडेंटल नॉलेज कृष्ण अर्जुना सांगता फर्स्ट श्लोकात. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत्. कृष्णान हे नॉलेज पयली सन गॉडा दिले. सन गॉडा कितें दिले? सन गॉड म्हळ्यार तो सन प्लॅनेट अधिपती. तो कितले पॉवर आसा सन गॉडा कडेन. सन नसतना भूमीचेर कांयही जावचे शकना. टू सर्वाइव आमकां फूड जाय. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करन जाल्यार प्लांट्स फूड प्रिपेअर करन जाल्यार आमकां फूड खंयच्यान मेळटलें. तो सन नसतना हे फोटोसिंथेसिस जायना. लायट नसतना मनुष्य रावचे जायना. हीट नसतना मनुष्य रावचे जायना. हे वट्टू सन दिता. सन्ना हे पॉवर वट्टू कृष्णा कडच्यान मेळ्ळा. अशी हांव स्क्रीन शेअर करता. सो अशी सन्नाक फर्स्ट शक्ती कृष्णा कडच्यान मेळटा. तशी हे सांगतगेर मागीर सन गॉड तागेले चल्या दिता. विवस्वान मनु अशी दिता. कडेर लास्ट ते किंगा कडेन पावता. एक किंगाच्यान दुसऱ्या किंगाक. बट मदीं हे लिंक चुकता. हे लिंक चुकतगेर आता परते हे करच्याक कृष्णा 5000 वर्ष पयली द्वापर युगांत स्वयं कृष्ण जावन जन्मा येवन हे परते भगवद्गीता अर्जुना सांगता कुरुक्षेत्रात.
ह्या चॅप्टरा भितर ट्रान्सडेंटल नॉलेज ह्या चॅप्टरा भितर चंद कन्न वर्णन केले साजे हे चॅप्टरा ब्रेकडाउन अशी आसा टोटल हंतु 42 श्लोका आसा ती फर्स्ट टू 10th श्लोका ट्रान्सडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा बद्दल देन 11th to 15th श्लोका कशी हे अप्लाय करू शकतात आम्ही ट्रान्सडेंटल नॉलेज 16th to 24th श्लोका कर्म कर्म म्हळ्यार कितें कित्याचेर ऑन द प्लॅटफॉर्म ऑफ ज्ञान मागीर 25 to 33 श्लोका सॅक्रिफायसेस लीड टू ट्रान्सडेंटल कितें सॅक्रिफायस आमी करता मागीर 34 to 42 कन्क्लूजन दिलें कृष्णान आता 4.1 to 10 श्लोका भितर पळोवया ट्रान्सडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा कोण हे नॉलेज एक्वायर करू जाता आणि कोणाकडच्यान हे नॉलेज एक्वायर करू जाता आणि हे नॉलेज म्हळ्यार कसं कोणी सांगच्या इच करता वे कोणाच्यान हे कृष्णा बद्दल नॉलेज एक्वायर करू जाता हू इज एलिजिबल टू एक्वायर दिस नॉलेज कोणी सांगता वे एनीवन कोणाकडच्यान हे नॉलेज आमकां घेवचे जाय आणि हे नॉलेज म्हळ्यार कसं कोण एक्वायर करू जात हे नॉलेज कोणी मनीस हू हॅज इंटरेस्ट टू नो अबाउट कृष्णा सी धर्म म्हणता आम्ही हे मागेल धर्म हे मनुष्य धर्म हे धर्म ते धर्म धर्म म्हळ्यार कितें धर्म म्हळ्यार नोईंग वन्स रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन म्हळ्यार मागेल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन कितें आय एम अ सर्वंट ऑफ कृष्णा सी आम्ही ह्युमन फॉर्म कितें आयल्या ती देर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ लिविंग एंटिटीज ह्या लिविंग एंटिटी भितर म्हाका ह्युमन फॉर्म कित्याक मेळ्ळा हे आमी अर्थ करून घेवका आनी डिवोटी डिवोटी म्हळ्यार तो ही सराउंडेड बाय डिवोटीज एंड ही इज ऑलवेज विथ कृष्ण कृष्णा सोडल्यार ताका आनी करचें कांय ना आनी तो रिलेवेंट एन्क्वायरी करते उरता सबमिसिव जावन रिलेवेंट एन्क्वायरी म्हळ्यार कशी अरे खंय सेल लागला खंय कितें चीप मेळटा त्या हॉटेलांत नवीन कूक आयला की कितें आमकां आनी खंय ऑफ आसा असली रिलेवेंट एन्क्वायरी न्ही तागेली एन्क्वायरी कशी उरता अरे कृष्ण म्हळ्यार कितें आमी कृष्णा लागीं आनी कितें करून वचचें जाता हांव आज एकादशी येतेर आसा आनी कितें भक्ती करूं की कृष्णा लागीं हांव वचूं असली एन्क्वायरी उरता आनी तो फॉलोविंग द फुटस्टेप्स ऑफ गुरु गुरु म्हळ्यार कोण ही इज ब्रह्मनिष्ठ एंड श्रोत्रिय प्रत्येक आमकां गुरु जावका आतां चेडवाक आमी स्कुला पेटयता ती घरा कडेन आमकां शिकोवचें जाता सी ऑल पेरेंट्स आर एज्युकेटेड घरा दवरून चेडवाक ABCD आई सगळें शिकोवचें जाता म्हळ्यार बी आमी तांकां स्कुला पेटयतात कसले स्कुला पेटयतात तांकां थंय सिस्टमॅटीक स्टडी जावं म्हण सिस्टमॅटीक स्टडी जावं प्रॉपरली तांणी शिकोवं म्हणून हे आमी स्पिरिच्युअल शिकता आसतना बी अप्लाय जाता हे सिस्टमॅटीक स्टडी आमकां गुरु दिवचे शकता एंड ही शोज अस द पाथ टू कृष्णा गुरु म्हळ्यार हे न्ही गुरु आमकां हे सांगता तुका ओके तुगेलें सगळें भविश्य सांगता तुका मस्त दूध मेळटले तुका हे जातले तूं हांगा प्रोग्रेस जातलो तूं थंय प्रोग्रेस जातलो अशें वट्ट सांगता हे गुरु न्ही गुरुन म्हळ्यार आमकां वाट दाखोवपाक कसो वाट ती वाट वेर वी कॅन गो टू कृष्णा आमगेले इटर्नल घरा आमी वचची वाट गुरुन आमकां दाखोवपाक तशी एक डिवोटी एक मनुष्य जन्म घेतकीर आमी ते पाताचेर चलना कृष्णा लागीं आमी पावता
सो कोणाकडच्यान हे नॉलेज आमकां अक्वायर जाता. आजकाल पळयल्यार आमी मस्त बोगस गुरु आसाची आणि वट्टू लोक पळय आमी सगळे मूढ मंदमतया सुमूढमते भागवतमा भितर सांगला हे सगळे आमकां क्वालिटीज जाल्या आता. आमी लेझी, आमी अनलकी, मिसगायडेड, इजिली आमकां कोणी मिसगायड करूं जाता. कित्याक म्हळ्यार आमकां गोतना की आमकां कोणाकडच्यान नॉलेज घेवका म्हणून तेन्ना कितें जाता, पीपल वील टेक डिसएडवांटेज. हे नॉलेज आमी कोणाकडच्यान घेवका की प्रॉपरली परंपरानुगता, परंपरेच्यान येवचे जाय तो गुरु. आता मस्त आमी वट्ट लोक जीएसपी समाजातले आमगे स्वामी आसात, स्वामी आसात. आमी परंपरा आसा which traces back to Krishna. तशीची केन्ना आमी नॉलेज घेता ती ते प्रॉपर गुरु परंपरा थ्रू येवचे जाय. हे कृष्णान भगवद्गीतेंत 4th चॅप्टरान सांगला की प्रॉपर ट्रान्सडेंटल नॉलेज आमी घेवका कोणाकडच्यान फ्रॉम अ परंपरागत गुरु. आणि कन्नडांत म्हणतात गुरुविನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. म्हळ्यार गुरुल सेवे करता पासून आमकां मुक्ती मेळना. आमकां वट्टू लोकांक विवेकानंद गोत आसा. विवेकानंद तो रामकृष्ण परमहंसाल शिष्य उरता. तागेलें पयलींचें नांव नरेंद्र. तो केन्ना रामकृष्ण परमहंसा कडेन एक फावटी वता. रामकृष्ण परमहंस सांगता ताका हे एक लेटर आसा, हे लेटर ते एक नदी आसा, नदीच्या त्या दिकान वचून तूं हे लेटर तांकां दिवन येवका म्हण. ते सांगता, तो एड्रेस सांगता, त्या मनशाक नांव सांगता. विवेकानंद कंप्लीट आयकूच पयल्या ओके गुरु म्हाका कळ्ळें, हांव वचून दिवन येता म्हण वता. वेन ही गोज देर थंय त्या नांवाचे 3-4 व्यक्ती उरतात. तो कंप्लीट गुरु कडच्यान आयकून घेना कशी वच्चे, खंय घर आसा, लेफ्टान घर की रायटान घर की विच नंबर हाऊस, ते वट्टू काय आयकून घेना. तो हाफ आयकून वता. तेन्ना ताका कष्ट जाता, रिटर्न येता. तेन्ना तो रियलायज करून सांगता यस गुरु कडच्यान आमकां कंप्लीट नॉलेज घेवका. एक एग्जाम्पल हांव सांगचें. सो तशी परंपरानुगत गुरु आमी नॉलेज घेवका, नाजाल्यार आमकां मेळची नॉलेज अर्थ उरता. सो आमी म्हणटा की देव जन्मा आयलो, देव गेलो. तो देव जन्माक येता कित्याक डिवोटीजाक दाखोवच्याक देव जन्मा येता. डिवोटीजाक कसो दाखोवच्याक देव जन्मा येता. डिवोटीजाक डिझायर उरता, तागेले भक्त उरतात, तांगेले डिझायर फुलफिल करूंक देव जन्मा येता. देव जन्मा येता म्हळ्यार देव अपियर जाता आनी देव डिसअपियर जाता. जन्म मृत्यू देवा ना. ते वट्टू आमगेले कंडिशन सोला मात्र जन्म मृत्यू. देव फक्त अपियर जाता आणि डिसअपियर जाता आपणालें काम करून. आमी खंय कृष्णाल फोटो भितरी कृष्ण केन्ना ओल्ड जाल्ले फोटो आमी पळयले ना. कृष्णा इज ऑलवेज स्वीट 16. कित्याक नथिंग कॅन बाइंड हिम. मस्त लोक आमकां म्हणटा की कृष्ण म्हळ्यार तुमी पळयला की इज ऑल आर मायथॉलॉजिकल कॅरेक्टर अँड युअर इमॅजिनेशन म्हण. आता वट्टू लोक एक प्रश्न विचारता, आमगे ग्रँडफादर कोण म्हण आमकां गोत आसा. आमगे ग्रेट ग्रँडफादर ओके वी नो मे बी लिटल, बट ग्रेट 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 ग्रँडफादर आमकां 7 जनरेशना फुडें तो ग्रँडफादर म्हण म्हाका कशें गोत आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हागेले आनान म्हाका सांगलें की तागेले ग्रँडफादर तो आशिल्लो, तागेले आनान ताका सांगलें की तागेले ग्रँडफादर तो आशिल्लो. दिस इज हाव लिंकेज येता. तशीची कृष्णा कडच्यान हे नॉलेज येयला आनी कृष्ण आसा तेत सत्य, ते आमी बिलीव करता. ह्या कलियुगांत कसं जालें म्हळ्यार आमकां डाउट्स मस्त.
अर्जुन केन्ना कृष्णा सांगता की हांव इतले वट्टू लोकांक कशी मारू कृष्णा. तेन्ना कृष्ण अर्जुना सांगता की ऑलरेडी आमी मस्त लोकांक मारला आणि त्यांनी परत जिवंत जाल्यात, परत मारला, परत दुसरे देह घेतल्यात. अशी 4.50 श्लोकात कृष्ण सांगता श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परन्तप. मला कसं नाही की हांवें आनी तुवें मस्त जन्म घेतल्यात, पण म्हाका वट्टू जन्म याद आसा ते तुका याद ना. कित्याक म्हळ्यार तूं कंडिशन्ड सोल. म्हाका वट्टू कसो कसो जन्म मी घेतले ते म्हाका याद आसा आनी कसो कसो जालें म्हाका वट्टू याद आसा. दिस मेक्स कृष्णा सुप्रीम. ताका वट्टू जन्माचें याद उरता. आमकां कसो ना याद उरना, आमकां याद उरना बरें. कित्याक म्हळ्यार ह्या जन्मांत इतली वैरी आसा आमकां, वट्टू जन्म आमकां याद उरल्यार कितली वैरी जातली आमकां. सो वी विल नॉट मेक फ्रेंडशिप विथ एनीवन. वी विल बी ओनली फायटिंग विथ एवरीबडी. सो हे आमकां कृष्णान हे दिला, खूब बरें दिला. सो ब्रह्म संहिते भितर बी मस्त कडेन सांगला कृष्ण अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम. कृष्ण म्हळ्यार ही सच्चिदानंद, केन्ना तो एवरग्रीन ब्लिसफुल कृष्ण म्हळ्यार. सो आमी आमकां कितें फॉरगेटफुलनेस आसा आनी मस्त लोक कित्याक कृष्णा म्हऱ्या येवच्याक भितात या लथार्जिक. कृष्ण म्हळ्यार गॅरंटी कितें कृष्णाचें म्हणून म्हण. तशी असल्यार आमी वट्टू वी आर बॉर्न विथ 4 डिफेक्ट्स आणि इम्परफेक्ट सेन्सेस आसा. आज हांगा कसं चलता म्हाका गोत आसा. हे आतां वॉल आसा हांगा, वॉला त्या दिकान कसं चलता आसा. आय कॅनॉट सी, आय कॅनॉट हियर समटायम्स. सो कृष्ण आमगे मदीं येवन उबी रावल्यार बी आमी ताका विचारचें आसा तूं कोण रे म्हण. बिकॉज वी हॅव इम्परफेक्ट सेन्सेस. सो पूण आमकां हे अर्थ करून घेवपाक कृष्णा केन्ना गरज आसा तेन्ना कृष्णा 100% ऑन हीज डिझायर ही कम्स डावन टू दिस अर्थ. सो केन्ना केन्ना कृष्णा येता. हे 7th आणि 8th श्लोकात चंद करून सांगलांगा भगवद्गीतेंत. आणि हे मस्त सिरियलांत आमी पळयतात टीव्हीत. हे म्युझिक येता. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो कृष्णा केन्ना येता when there is a decline in religion can decline जाता and irreligion can वाढतेर वता, अधर्म can वाढतेर वता. आणि तो येता की तागेले डिवोटीज प्रोटेक्ट करता. फर्स्ट परित्राणाय साधूना. आता प्रल्हाद महाराज प्रोटेक्ट करता कृष्ण नरसिंह रूप घेऊन आयलो. हिरण्यकश्यप कोणाच्यान मारचे जायनाशिल्ले. हिरण्यकश्यप कितले वर मेळिल्ले. न तू दिसान मरता जाता, न तू रात्रीन मरतलो, न तू एकनान मरतलो, न तू मनीस मारतलो, न तू जमनीर मरतलो, न तू आकाशात मरतलो. So many boons, but still प्रहलाद महाराजा प्रोटेक्ट करूक कृष्ण नरसिंह अवतार आयलो. न मनीसनी न एनिमलनी. आणि ताणे ताका जमनीर मारना, आकाशात मारना. आपणाले पायाचेर घेवन तागेल नखा तागेल नंगटान ओपन करून मारली ताणे. न दिसान मारना न रातीन मारना. ताका इवनिंग सूर्यास्त टायमार, इट वॉज नॉट डे, इट वॉज नॉट नाईट, त्या टायमार मारले. कृष्ण इतले सगळे केअर घेता आपल्या डिवोटी बद्दल. तो परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता. फर्स्ट प्रायोरिटी दिता तो आपल्याला डिवोटीजच
आपण प्रोटेक्ट करता म्हणून. नेक्स्ट विनाशाय च दुष्कृता. कोण हे उरता पळे इनह्युमन ऍक्टिव्हिटी करता उरता पळे तांका विनाश करत्याक तो जन्म येता. धर्म संस्थापनार्थाय धर्माचे संस्थापन करत्याक तो कृष्ण ह्या भौतिक जगतात येता. टू री-एस्टॅब्लिश द प्रिन्सिपल्स ऑफ रिलीजन. थर्ड क्वेश्चन हे वट्टू आमकां नॉलेज आयला येता कृष्ण कित्याक येता केन्ना येता कसं करता येता. तो आम्ही हे सगळे नॉलेज घेतल्यार कसं जाता. What happens by gaining this knowledge? आमकां कृष्णा बद्दल कळचा लागता. कशी आम्ही मस्त ऐकतेर वता न्ही तशें आनी आयकुवा दिसता. सस्पेन्स सिरियल उरता ह्यो कितें जालें फुडें कितें जालें कितें जालें. इफ यू डोंट ट्राय टू go and see it first part, second part, third part, fourth part कितस म्हण कळना आनी इंटरेस्ट वाडना. तशीची आम्ही केन्ना कृष्णा बद्दल ऐकूच्या स्टार्ट करता की आता भगवद्गीता ऐकूच्या स्टार्ट केली फर्स्ट चॅप्टर आम्ही ऐकले तेन्ना दिसले अरे फर्स्ट चॅप्टर एवढं झाला सेकंड चॅप्टर कसं झालं म्हणून ऐकूया आज मिस करचे नाका अशें दिसता. सेकंड चॅप्टर ऐकत दिसता अरे थर्ड चॅप्टर कसं सांगले म्हणून ऐकूया. सो इंटरेस्ट स्लोली आनंदांबुधी वर्धनम प्रतिपदम मला आनंद जाते होता ऐकत किती आनंद जाते होता. कित्या आनंद जाता कृष्ण परमात्मा जावन आमगे हृदयांत बसला आणि तो ताका मी जेवण दितेर सथे चॅन्टिंग करते की देवाल मंत्र म्हणते की देवा बद्दल ऐकूच की त्या दिवस मस्त हॅपीनेस मेळता आमकां. अशें आमी हे भौतिक जगत येते गेली आमकां केन्ना आमी वी आर फिजिकली हॅपी केन्ना वी आर मेंटली हॅपी and sometimes we are spiritually blissful. Okay, काल म्हाका हेडेक आशिल्लो आज हेडेक ना आय एम हॅपी. टिल व्हेन आय एम हॅपी नेक्स्ट टाइम म्हाका हेडेक येत पसून या म्हागेल पांया दुखी स्टार्ट जात पसून. टिल अनदर डिसीज कम्स टू मी आय एम हॅपी फिजिकली बट ते येतेगेर परत म्हाका दुख आसा. तशीची मेंटली मागे चेडो आज फर्स्ट रँक आयलो आय एम हॅपी ह्या एग्जामान तो नेक्स्ट एग्जाम येत पसून नेक्स्ट एग्जाम आनी एन्झायटी तो फर्स्ट येतल की ना ही विल सस्टेन ऑन दॅट पोजिशन ऑर नॉट म्हण. दिस इज मेंटल सायकोलॉजिकल हॅपीनेस. स्पिरिच्युअल ब्लिस म्हळ्यार कसं उरता एक पटी ते ब्लिस म्हणल्यार ते केन्ना कमी जायना आनी एन्झायटी केन्ना येना. ते ब्लिसफुलनेस वाडतेर वता. इतका आनंद मिळते की आनी करूया आनी ऐकूया अशें दिसता. सो जेन्ना आमकां आनंद मेळटा आयकता ती आमी प्युरिफाय जाताची. प्युरिफाय जातेगेर वी फ्रीड फ्रॉम अटॅचमेंट फियर अँड एंगर. अटॅचमेंट फ्री म्हळ्यार आमी साधू जावका संन्यास घेवका हे न्ही. एक आचार्य सांगता कर्म करते करते कर्म बंधन से मुक्त हो जाइए. हाजे अर्थ कसं नाही कर्म सोड बसता म्हणणी हांव चॅन्टिंग करता देवाल नाव घेता देवाल पूज करता देवाल हे करता ते करता सो म्हाका आदी काही काम नाका माराया न्ही. आमी काम करतेर करतेर हे अटॅचमेंटान आमी फ्री जावका. डिटॅचमेंट इन अटॅचमेंट आणि हे स्टार्ट जाता की फियर एंगर ऑटोमॅटिकली वता. कशी आमकां फियर आणि एंगर येता आमी ऐकला सेकंड चॅप्टरात ध्यायतो विषयान पुंसा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृती विभ्रमः स्मृती विभ्रमात बुद्धिनाशा. म्हळ्यार कसं नाही एक लस्ट जाता एक कसं तरी पळयता म्हाका लस्ट जाता ते म्हाका जावका ते मेळना म्हाका दुख जाता एंगर येता हांव म्हागेले हे सुदबुद सगळे विसरून वता आनीक बुद्धीनाश स्मृती भ्रमचा मागीर बुद्धीनाश जाता मागीर हांव कसं करता म्हाका खबर. सो हे नसतना आमकां लस्ट नसतना
आम्ही हे चितले की दिस ऑल बिलोंग्स टू कृष्णा, कृष्णा इज प्रोप्रायटर ऑफ दिस. तेन्ना आमकां कसं दिसता, वी आर सर्वंट ऑफ हिम एंड वी हॅव टू डू ओनली अवर एक्टिविटीज. आम्ही इनएक्टिव्ह जावन बसच्या जायना, बिकॉज वी हॅव सोल. सोल इज नेवर इनएक्टिव्ह. काम करते रुचच्या जाय. इफ वी आर नॉट सर्विंग कृष्णा, वी आर सर्विंग माया. तो आमकां कृष्णाल सर्विस करते करते कितें जाता, कृष्णा बद्दल लव स्टार्ट जाता. तेन्ना आमकां दिसता ना आमकां वचका देवाल घरा वचका, मागेल घर ते तशी दिशा स्टार्ट जाता. हे दिशा स्टार्ट जाले नंतर आमकां नो रीबर्थ इन द मटेरियल वर्ल्ड. हे मटेरियल वर्ल्ड म्हळ्यार कितें? दिस इज दुःखालयम अशाश्वतम. कित्याक दुःखालय म्हणतात? खंय जेवण मेळटा ताका भोजनालय म्हणतात, मेडिसिन्स मेळटा ताका औषधालय म्हणतात. तशें हांगा दुःख मेळटा म्हणून हाका दुःखालय म्हणतात. हांगा आमकां एक खुशी मेळ्ळ्यार 10 दुःख मेळटा, बट वी आर हॅपी इन दॅट. सो आमकां हे रीबर्थ नाका जाल्यार आमी कसं करता, आमी कृष्णा बद्दल मस्त ऐकून वी शुड ट्राय टू अटेन लव फॉर कृष्णा. कृष्णा आणि कंडिशन लिव्हिंग एंटिटीज आम्ही म्हणतात ती, आम्ही सुद्धा पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा. मागेल भितर बी परमात्मा आसा. तर डिफरन्स कितें आसा कृष्णा आनी लिव्हिंग एंटिटीज भितर? आता वच्चे पयलीं हांव एक स्मॉल स्टोरी सांगता. एक पंत एक गांवांत फर्स्ट टाइम ट्रेन येता, ट्रेन, आणि त्या गांवां आशिल्लो कोणाकूय गोतूर ना ट्रेन म्हळ्यार कसं न्ही म्हणून. तो पंचायतीचो हेड उरता न्ही, तो सांगता तांगेले 3 चेडूं पेटयता. चेडूं म्हळ्यार व्हड, आनी तांकां सांगता की पळोवन येया रे ट्रेन म्हळ्यार कसं म्हणून. आनी ते सगळे पंचायती जम जाता आनी सरपंच आनी वट्टू लोक बसतात. ते फर्स्ट एकलो दूरच्यान ट्रेना पळोवन धांवन येवन सांगता, अयो ट्रेन म्हळ्यार व्हडलो लायट. आफ्टर सम टायम दुसरो धांवन येता आनी तो सांगता, अयो मस्त ते बोगी बोगी अशी आसा, ते मस्त जॉयन जाल्ले आसता कामाक. देन लास्ट तिसरो मनीस येता, तो सांगता ताका लायट आसा, ताका बोगी बसल्या ती, आनी मस्त लोक दे गो इनसायड द ट्रेन एंड कम आउटसायड द ट्रेन. तांणी एक जागा वयल्यान दुसरी जागा वतात. हातूंत भितर कोण करेक्ट कोण रॉंग? नन ऑफ देम आर रॉंग. तिग्गी लोक करेक्ट, बट तांगे अंडरस्टँडिंगा भितर डिफरन्स आसा. फर्स्टान कितें सांगलें? फर्स्टान सांगलें की ताका लायट आसा. येस, ताणें तितलें पळयलो, तितलें अंडरस्टँड करून घेतलो, तो आयलो. मुखार आनी पळोवच्या तो रावलो ना. तेत आमी रियलायझेशन कितें करून घेतात, अयो देव आसा आमगे भितर बी देव. नेक्स्ट कितें पळोवन येता, मस्त बोगी आसात. ते अंडरस्टँडिंग कितें, वय आमकां देवाल पूजनी करता. थर्ड कितें सांगता की अयो मस्त लोक वतात ती येतात ती. सो दॅट इज वॉट भगवान रियलायझेशन. नथिंग इज बियॉन्ड कृष्णा. कित्याक कृष्णा दुसरे देव देवालें नांव कित्याक घेनात तुमी म्हणटाची की नाही? आमी केन्ना कितें पूजा करूं, पुनस्कार करूं, श्राद्ध करूं, देवकार करूं, कसं नाही करूं, आमी कितें म्हणटात? कृष्णार्पणमस्तू म्हणटात. आमी दुसरी देवी देवता प्रणमस्तू म्हण कित्याक म्हणनाची? बिकॉज वॉट एवर वी डू एट द एंड ऑफ द डे इट गोज टू कृष्णा. कितें यज्ञ करता आसतना, हे घालता आसतना इदम न मम म्हणटा आमी. इदम न मम म्हळ्यार कसं न्ही, हे मागेल न्ही जाल्यार हे कोणालें? अनलेस एंड अंटील वी कनेक्ट आवर सेल्फ विथ कृष्णा आमकां व्हॅल्यू ना. आता चंद करून केस आसा, आमी केस कलर करून घेवचे की, ट्रिम करून घेवचे की, कटिंग करून घेवचे की, हे करून घेवचे की, आमी वतात पार्लरांत मस्त दुड्ड दिवन करून घेवन येतात. द हेअर इज सो व्हॅल्युएबल फॉर अस आनी मस्त केअर घेतात. त्यात जेवणा भितर एक हेअर आयल्यार जेवता आसतना यू विल लव इट, वी विल लव इट.
अयो हांव इतले पयशे खर्च केले ह्या केसांक तो म्हण चंद करून हे करतात नो वी गेट हे कसं की तशीची हे हेर आमगे बॉडी वयर केन्ना स्टिक जाता तेन्ना बरें दिसता when it is separated from our body it has no value तशी केन्ना पासून आमी कृष्णा कनेक्ट जावन आसा की तेन्ना पासून आमकां वॅल्यू आसा कृष्णाल कनेक्शन आमकां चुकता then we don't have any value. Coming back, Krishna and conditioned living entities, किती differences? Krishna is eternal, तो शाश्वत. आम्ही अशाश्वत. आम्ही अशाश्वत कशी आमगेल बॉडी अशाश्वत. आमगेल soul, we are also eternal. But आम्ही विसरताची. कृष्ण विसरना. कृष्णा सगळं बर्थ सगळं हे आता कृष्णा याद उरता मनुष्य याद उरना आणि कृष्णा body doesn't go any change or not deteriorates आमगेल body change आहे जाता आणि deteriorates आणि कृष्ण हांगा कित्याक येता on his own will but आम्ही कित्याक येता ती we are forced to appear by karma आम्ही जो कर्म करता पळय कृष्णान आमकां मायन्यूट इंटेलिजन्स दिला ते मायन्यूट इंटेलिजन्स आम्ही कशी यूज करता म्हण आमकां गोतुरका ते आम्ही प्रॉपरली यूज करना जाल्यार कसं जाता कर्मा भितर आम्ही बांधून उरता ते आणि वी विल टेक बर्थ अगेन एंड अगेन आणि कृष्णाल बॉडी ट्रान्सेंडेंटल आमगेल बॉडी मटेरियल आणि कृष्ण इज अद्वैता म्हळ्यार तागेले बॉडी आणि सेल्फा भितर चेंज ना आमकां ग्रॉस बॉडी आणि सटल बॉडी आसा हे चेंज नेक्स्ट 11 to 15 श्लोका भितर applying transcendental knowledge do all paths not lead to the same goal आता हम एक बिल्डिंग भितर वतेर आसा थंय स्टेअरकेस बी आसा थंय लिफ्ट बी आसा दोनी म्हाका आता म्हाका 5th फ्लोरार वचता जाय दोनी म्हाका 5th फ्लोरार पावयतली की ना पावयतली बट द टाइम टेकन विल बी डिफरंट स्टेअरकेसार येता आसतना हांव मे बी आय विल गेट टायर्ड हांव टायर्ड जावचे शकता या मदीं खंय रावचे शकता या टायर्ड जावन ओ फाल्यां वच्चा रे वयरी म्हण परते रिटर्न वच्चा शकता लिफ्ट अप रावन एक पटी बटन दाबले 5th फ्लोर I will be in the 5th floor so which is easy डायरेक्ट कृष्णा कडे वचपाक भक्ती मार्ग इजी आणि why there is worship of many gods आम्ही मस्त देवी देवता पूज करताची करता ना म्हण आम्ही म्हणना ती करता बट आम्ही कित्याक करतात वी नीड सम क्विक रिलीफ लक्ष्मी पूज करता आमकां लक्ष्मी जाय गणपती पूज करतात आम्ही विघ्न सगळ्या विघ्न हरता म्हणून अशी डिफरंट देवी देवताल पूज करताचे आणि आम्ही म्हणतात लक्ष्मी चंचल नारायण सोडून लक्ष्मी लेकलाली पूज केला रे लक्ष्मी चंचल जावच ना सो आम्ही कोणाक पूज करू एट द एंड ऑफ द डे इट विल रीच टू कृष्णा सो ते आमकां समजून घेवचे जाय आता एक किंग उरता एक हातू भितर किंगाक सगळे कडे वचता जायना म्हणून तो मिनिस्टर अपॉइंट करता एक मिनिस्टर एक जाग्यार वचून एक कितें हँडल करू म्हणून बट मिनिस्टर कडे सगळे पॉवर उरनाची मिनिस्टर कडे थोडे पॉवर उरतात बट किंग सँक्शन्स एवरीथिंग तशी कृष्ण आणि अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस सगळे देवी देवता तांकां लक्ष्मीक दुडवा हे दिला सरस्वतीक विद्याची दिला तशीच एकला एक डिपार्टमेंट दिला ताणी ते क्विकली दितात शिवा वैष्णवानां परमो शंभू वैष्णवा भितर व्हड वैष्णव म्हळ्यार शिवा शंभू भागवत पुराणांत रुद्रा प्रेयर्स म्हण आसाची इतले चंद कर्ण शिव पार्वतीक कृष्णाल वर्णन सांगते आसा
ब्रह्मसंहितेत ब्रह्मा कृष्णाबद्दल इथं चंदकन गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामी म्हणतात. So ಗೊತ್ತುರ್ಕ goal ಕಂటే an easy way to approach it. Is caste system not exploitative? Caste system म्हणasa त्याच्याबद्दल हांव कडेर घेता. कृष्ण इनइक्वालिटी करतवे सगळे प्लासाचेर. आता इन द बिगिनिंग ऑफ दिस आमगेले राधा माताजीन सांगले गटारा उदक उरता क्लीन उदक उरता सनशाइन दोनाचेर एक सारखे पडता म्हणून. कृष्ण आपल्या चेडवा भितर केन्ना डिफरन्स करना. खंयचे पात तुम्ही घेतल्यार बी प्रोवायडेड आमचे कडेन ते डिझायर उरका आमी कृष्णा कडेन वचका म्हणून. अनअलॉयड अनफ्लिंचिंग अनकंडिशनल डिझायर. आम्ही ह्युमन बिईंग म्हळ्यार कशी उरताची. एक स्मॉल स्टोरी. एक पण एकलो लॉटरी टिकेट घेता आणि तो सांगता कृष्णा म्हाका 2 लाख मेळ्ळ्यार 1 लाख हांव तुका दिता 2 लाख लॉटरी येवं म्हाका म्हण. तो प्रे करता आणि जाता. आफ्टर फ्यू डेज ताका लॉटरी टिकेट मेळटा. 1 लाखाची लॉटरी मेळटा ताका. 2 लाख फर्स्ट प्राइज मेळना सेकंड प्राइज मेळटा. 1 लाख लॉटरी मेळटा. तेन्ना तो कृष्णा लागीं वता. ह्युमन्स आर व्हेरी इंटेलिजंट आणि कसं सांगता देवा तू इतले इंटेलिजंट तुगेल पार्ट तू पार्ट दवन घेऊन उरील पार्ट म्हाका दिल तुवें सो थँक्यू देवा म्हणतो तो. देवा दिवच्याक दिना. यू हॅव टेकन इट फ्रॉम बिफोर ओनली and you have given me taking back your part. तशी आम्ही ह्युमन बिईंग्स. आमक कसन जावका आमगे सेन्स ग्रॅटिफिकेशन आम कसन जावका ते आम्ही खूप चिंतात. सो म्हळ्यार कृष्णा सगळ्याक कशी दुसऱ्या नजरेन पळयतना या दुसरे पाच घेतल्यार आम्ही कृष्णा कडे वतना ती whatever path you take, if you have a desire to reach to Krishna, आम्ही कृष्णाकडे पावतात ती. But our aim should be one. We should be focused to go back. तसल्यार हे देवी देवता म्हळ्यार कोण. हाजे आन्सर आम सांगले. देवी देवता म्हळ्यार आमकां क्विक रिजल्ट्स ताणी दितात ती. एक पंत जेन्ना आमी देवा वर्शीप करतात कृष्णाक तेन्ना कितें जाता आमकां आनी काही नाका दिसता. आमकां देवाल भक्ती मेळ्ळ्या पुरो दिसता. एक एग्जांपल ध्रुव महाराज. आमकां वट्ट लोकांक गोत आसा ध्रुव महाराजाल काणी. जेन्ना तो तागेल फादर उत्ताना पादाचेर बसच्या वता तागेल पांयाचेर रुची कितें सांगता ना ना तू न्ही तू मागेल चल मात्र बसच्या सकता म्हणून. जेन्ना सुनीती तागेल आवय सांगता तू वचून देवा मेळ्ळें विचार हें करता का म्हणून. नारद मुनी मेळटा का नारद मुनी सांगता तू वचून विष्णूक प्रेयर कर विष्णू तुका हे भाग्य दितलो म्हणून. तो वत कित्याक मटेरियल ऑप्युलन्स जाय म्हणून विचारचे वता ध्रुवा आणि प्रे करता तो इतली वर्स. प्रे करता करता विष्णू ताका केन्ना प्रकट जाता तेन्ना तागेल आश सगळें मरून वता. म्हाका मटेरियल डिझायर काही ना कशें दिसता का ताका दिसता देवा तुगेले सेवा हांव करन उरू म्हणून. सो कृष्ण हे करता. जेन्ना आमी कृष्णाक मटेरियल बेनिफिटा खातीर बी प्रे करताच न्ही तेन्ना कृष्ण आमकां फर्स्ट आमगेल हार्ट प्युरिफाय करता. हार्ट प्युरिफाय करना इट मे टेक सम टायम. हे जन्मा जायत नेक्स्ट जन्मा जायत वी डोंट नो डिपेंडिंग ऑन अवर कर्मा. बट केन्ना आमकां रिवॉर्ड मेळटा तेन्ना आमकां आनी काही नाका कृष्णा तुगेली सेवा आमी करया अशी आमकां दिसच्या लागता. एक पंत एक योगी म्हाका हे संसार नाका काही नाका म्हणून तो आता हे करया कितें सांग तपस करया म्हणून माउंटनाच्या पर्वता वचच्या ट्राय करता. वता वता तो टायर्ड जाता चमकून तेन्ना ताका दिसता एक गॉड हांगा घेवया म्हण हॉर्स घेवया म्हण तो हे करना ते घोड्या घेता आनी घोड्या बरोबर वचच्या म्हण घोड्याक गॉड थोडे पयस वता मागीर स्टॉप जाता मुखार वचना. तेन्ना तो पळयता मागशी हो गॉड इट इज अ शी हॉर्स. पळयता तागेले ते सन्न बेबी उरता ताका सोडून येवच्याक तो मातशें हें करता उरता.
then what he does की ते काफा बी घेऊन वच्चा लागता थोडे पयस वचपून ते काफाल पाय दुखच्या लागतात ते तो वयर उठून घेता आणि चलच्या लागता see he is carrying that baby of the horsa घेऊन वच्चा लागता थोडे पयस वते गेले तो टायर्ड जाता आणि तो विचार करता I was going alone कित्याक आपण देवाबद्दल विचार करया देवाबद्दल प्रार्थना करया म्हणून एकटो वत आशिल्लो आता वता वता मदी म्हाका हॉर्स दिसले टायर्ड जाले ताजे वेळेस थोडे दूर बसून आयलो कडे ते चलच्या त्रास जाले कडे तागेल बेबी हांव उठून घेवन वचच्या लागला कितें करच्या लागलो तो इन द मीन टाइम ही इज ऍडिंग ऑन हिज लगेज तशीच आमी एवरी बर्ता भितर आमगेल कर्म ऍड करतेर वचच्या लागले लगेज ऍड करतेर गेल्यार केन्ना आमी ते अनलोड करतली आणि केन्ना कृष्णाला म्हऱ्या वतली we should ask this serious question to each and every one of us आमी आमगे लगेज घालतेर वच्चा लागलेत केन्ना आमी जेव्हा अनलोड करतली इतली कर्म करणं नोइंगली अननोइंगली करतात आमी अननोइंगली पण कृष्णा कॅन अंडरस्टँड नोइंगली करतात इतके पद्धत हे कर्म आमी ऍड करतेर गेल्यार वेर इट विल एंड हे आमकां कळका see caste system is not exploitative कृष्णान भगवद्गीतेंत 4th chapter 13 श्लोका सांगला की चातुर्वर्णम मया सृष्ट म्हणजे कृष्णान हे 4 वर्ण केले कित्या खातीर केले फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसायटी आणि त्याने लेबर डिव्हिजन करून दिले depending on guna and karma and divide kele so different modes of four varnas are there brahmana kshatriya vaishya and shudra brahmana काम कसं आशिल्ले तो mode of goodness उरतशिलो he has to worship the lord and preach about the lord kshatriya काम कसं आशिल्ले तो mode of passion रजोगुण उरतशिलो ताणे दुसरा प्रोटेक्ट करचे आणि वैशाल गुण कसे आशिल्ले तो मोड ऑफ पॅशन आणि इग्नोरन्स बोथ रजोगुण आणि तमोगुणात वट्टी लोकां ताणे मटेरियल सप्लाय करचे आणि शूद्राले तो मोड ऑफ इग्नोरन्स तमोगुण आणि ताणे हे तिन्ही सोसायटीक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याक ताणे सर्विस दिवचे आशिल्ले सेव करचे आशिल्ले पण आता मॉडर्न सोसायटीक आमी पळयल्यार देर इज नो ब्राह्मण नो क्षत्रिय नो वैश्य वी ऑल आर शूद्रास मे बी तुम्ही मग विचारच शकता तू कसं लाग आम्ही वाटतो ब्राह्मण असत आम्ही शूद्र म्हणते की म्हणा आम्ही वी आर सर्विंग अदर्स आम्ही दुसऱ्याला काम करतात की मागीर तुम्ही विचारच शकता काम करना जाल्यार हाऊ वी कॅन स्टे सर्वाइव करेक्ट आसा बट आम्ही वैष्णव जावचे शकतात प्रभुपाद आमगेल इस्कॉन फाउंडराचेर सांगता इन दिस मॉडर्न कलियुगा वी ऑल आर शूद्र but we can become Vaishnavas. Vaishnav म्हळ्यार कितें विष्णू नाव एक पंथ बी घेता कृष्णा नाव एक पंथ बी घेता तो वैष्णव सिंपल मागीर does it mean that inequality Krishna the creator of all the paths कृष्ण सांगता नो ताणे 4 वर्ण क्रिएट केला लोकां खातीर कोणाक पर्टिक्युलर डिझायर असतात एन्जॉयमेंटाक बेस्ड ऑन देअर क्वालिटीज अँड वर्क सो 16 to 24 श्लोका हे आम्ही आता सेक्शन 3 पावली सेक्शन 1 आम्ही कसं पळयले कृष्ण कोण कित्या जन्मा येता कसं करता सेक्शन 2 पळयले आम्ही कितली वर्णाश्रम आसात डिफरंट पाथ्स कृष्णाकडे व्हरता की ना की म्हणून आणि आता 3rd सेक्शन आम्ही 16 to 24 श्लोक पासून आम्ही पळयतात अंडरस्टँडिंग ऑफ कर्मा ऑन द प्लॅटफॉर्म ऑफ ज्ञाना ज्ञाना प्लॅटफॉर्मार आम्ही कशी हे कर्म करचे see how karma can be seen in inactivity there are 3 types of karma urtat कर्म अकर्म विकर्म विकर्म म्हळ्यार ते शास्त्रा बी सांगिल्ली सगळं मी वाईट काम करता पळय ते विकर्म
Karma, if we don't keep Krishna as the center, bondage ditamka. Akarma man Krishna sangil kam. So, can one act accordingly with the proper knowledge and what is said in the scripture? Then they akarma म्हणून घेतात. आता एक सोल्जर उरता त्याच्याकडे वेपन उरता तो बॉर्डर राउंड ताणे तिथे जात असताना ताणे कोणाक मारल्यार ते मर्डर म्हणून घेना कित्याक स्टेट हॅज गिवन हिम द ऑर्डर टू कीप तेच ताणे गन हाडून मार्केटान तू या घरान तू काहीतरी मारल्यार देन इट इज अ मर्डर देयर इज अ डिफरन्स हे आमी अर्थ करून घेवका तेन्ना शास्त्रा सांगला कितें करी म्हणून ते केल्यार इट इज कॉल्ड एज अकर्मा आनी हे आमकां बॉन्डेज दिना बिकॉज आमी ते कृष्णा खातीर करताची वी आर डुईंग इट फॉर कृष्णा सो कर्मा पायास एक्शन आमकां एन्जॉयमेंट मेळटा आमकां रिबर्थ मेळटा आमी बरें काम केलें तर मोड ऑफ गुडनेसाक आमकां हेवनली प्लॅनेट बी मेळटा बट वेन आमगेलें बरें काम फिनिश जाता वी हॅव टू कम बॅक टू अगेन मटेरियल प्लॅनेट विकर्मा म्हळ्यार कितें सिन्फूल रिएक्शन्स वी सफर आमकां birth, rebirth, sinful reactions in that urtachi. Akarma is in karma in Krishna consciousness, action in Krishna consciousness, ani hatu bitaramka joy, ani spiritual world melta, ani no reaction for this. So, what is science of karma? We make our destiny by our karma. आमी चेडूं सांगतात न्ही तू बरो शिकलना जाल्यार तुका बर काम मेळचें ना रे कडेर बरी चल्ली बी मेळची ना लग्न जावचें ना बरें चल्ले कडेन सिंपल एज दॅट आमी आमगेली डेस्टिनी आमगेल्या कर्माचेर करताची डेस्टिनी डिटरमाइन्स consequences of our action not our actions by themselves so to understand Krishna consciousness and action according to its modes, one has to learn one's relationship with the Supreme. So, amgel relationship Krishna baro kidesa, amgel relationship Krishna baro, it is servant, master and servant relation. So, action केल्यार inaction अकर्मा भितर action केल्यार maybe आमी breathe करतात आमी चलतात इतले unknowingly or knowingly we kill many things correct but ते कर्म आमकां लागना कित्याक लागना because we are doing it in Krishna service Krishna temple वटेर उरतात कितले मूय जीव जंतू सकल येतात but our consciousness is pure we are thinking of Krishna we are walking on the path to see Krishna so हे chapter अंत सांगिल्लें आसा so text 18 सांगिल्लें आसा one who sees in action and action in action is very intelligent even though in transcendental position and engaged in all sorts of activities so hanga अकर्म करतार म्हळ्यार डिवोशनल सर्विस करतेर कोण आसा की तो always he is situated in transcendental position तो सगळं काम करते उरता he is doing engaged in all sorts of activities but he is doing it for Krishna so a devotee कोण हे अकर्म करते उरत की तो तागेले कशी उरता जाय he should be his work should be focused and he should do everything for Krishna so main characteristic kide works without attachment he is detached from sense gratification so he is detached from fruits fruitive Krishna सांगितलं असा कर्मण्ये वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन कर्म करते वचे फलाची इच्छा कर नका कसले कर्म कर अकर्म कर so ever satisfied and independent 20th shloka भितर सांगला a person who is in Krishna consciousness is ever satisfied he is self controlled his senses are controlled
आणि तक प्रोप्रायटरशिप ना हांव हाजी ओनर हांव ताजी ओनर ना बिकॉज ही नोज एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा आणि ताका मस्त डिझायर ना म्हाका हें जावका म्हाका हें जावका बिकॉज ही नोज एट द एंड ऑफ द डे आमी सगळे हांगा सोडून वचता म्हणून ताका गत आसा एक पंत अलेक्झांडर आमकां वट्टलो अलेक्झांडर गत आसा अलेक्झांडर द ग्रेट तो केन्ना मरता आसतना तागेले 3 विशीस सांगता तो my hand should be kept open out of my coffin. Second wish, doctors should carry my coffin. तीसरे wish, हांव कितें ते हे नगा नाण्या ते कॉइन्स आनी वेल्थ अक्वायर केलें की म्हाका वता आसतना मातेचेर अशें उडयतेर वचचें जायी म्हण अर्थ कसो न्ही हांव इतले सगळे कॉन्कर केले पण हांव वता आसतना मरता आसतना काय घेवन वतना आयिल्लो बी एकटो वता बी एकलो विदाउट टेकिंग एनीथिंग वॉट एवर आय हॅव डन हियर सेकंड कोणी इतले वैद्य आसात इतले डॉक्टर्स आसात दे कॅनॉट लायक नो गिव अस लायफ जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे 4 कृष्णा हातांत आसाची सो डॉक्टर्स काय करता जायना अगेन्स्ट लॉर्ड्स विश थर्ड कितले आमी अर्न करू एट द एंड ऑफ द डे वी हॅव टू लीव इट हियर एंड गो हे अलेक्झांडर काणेन कळत आमकां सो सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन उरपा जाय आत्म संतृप्ति and 22 श्लोकात सांगला आमी स्टडी इन सक्सेस एंड फेलियर अयो फेलियर जाले म्हाका जालना अयो म्हाका कितले हॅपी जाले म्हागेले हे जाले न्ही वी हॅव टू बी स्टडी एवरी डे हॅज अ नायट एवरी नायट हॅज अ डे हे आमी अर्थ करून घेवका फ्रीडम फ्रॉम एनवी असूये उरचना कृष्णान अर्जुनाक भगवत गीता कितें सांगलें बिकॉज ही इज नॉन एनवियस कृष्णा इज नॉन एनवियस सो आमी 23rd श्लोका सांगला we should be fully situated in transcendental knowledge अर्थ करून घेवका एब्सोल्यूट ट्रूथ म्हळ्यार कितें आनीक आमी कशी कृष्णा लागीं स्लोली वयर वचका म्हणून सो cultivating Krishna conscious knowledge is therefore essential जावन आमी हे कल्टिवेट करका काम कितें करतात की ताजे सेंटर आमी कृष्णा दवरका आमी कृष्णाक एक्सेप्ट करून घेवका आनी act on behalf of Krishna act in the pleasure of Krishna for the pleasure of Krishna आनीक आमी कृष्णाले कितें जावं ताजे बद्दल आमी आनंद घेवका कसं न्ही कितें कृष्णा कथा जावं कृष्णा चॅन्टिंग जावं कृष्णा कीर्तन जावं कृष्णा पूज जावं ताजे बद्दल आमी कंप्लीट आनंद घेवका हे 24th श्लोका भितर 24th पासून आमी कवर केली नेक्स्ट वीक आमी आनी जास्त कवर करया आनी एक कितले 18 श्लोक उरले नेक्स्ट वीक वी विल कवर दॅट अदर 18 श्लोकास आज 24 श्लोक जाले आमी आता कितें शिकल्यात हे वट्टू हे एक याद दवरून घेवका एक पंत एक मदर बर्ड उरता मदर बर्ड आपणाल वट्टू हांक सांगता चिल्ड्रनाक वट्टू लोका हिंदी येता म्हण हांव आय एज्यूम इट शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा मोह में मत पड़ना दाना मत खाना शिकारी तुमको उठा के लेके जाएगा आणि ते चेडू वट्टू चंद करून हे शिकतात बाहाट करणं शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा दाना न खाना दाना में फंसोगे तो मोह में फंसोगे तो शिकारी आपको उठा के लेके जाएगा एक दिवस शिकारी येता जाल घालता नेट घालता वट्टू बर्ड्स चिरपिर करून घेवन ते वताची ते खावच्याक ग्रेन्स आणि व्हाट दे आर सिंगिंग शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा दाना ना खाना मोह में मत पड़ना म्हणते तो तू भितर वचून पडताची कडेन शिकारी वट्टू ते नेट घेवन फाटीर मारून घेवन वच्चा लागता तांतू भितरय बी ते बर्ड तक म्हणते आसाची शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा हे म्हणते आसाची सो व्हाट वी अंडरस्टँड फ्रॉम दॅट आमी हे अंडरस्टँड करून घेतात हातू भितरी की आमकां असं नॉलेज आसा देव आसा भगवत गीता आसा हे करका म्हणून सांगला
मग आ नम्म हे करतशिले ते देवस्थान पुजारीन हे सांगलं का वट्टू गोतसा बाय हार्ट आम्ही सांगताच वट्टू लोकांका बट प्रॅक्टिस that is very important. Theory कळल्या मात्र जाणला practically how we apply it is very very important. मला मस्त टाइम घेतला म्हणून I wanted to finish it in time, but मस्त टाइम घेतल्यावर मग क्षम करा तर किती क्वेश्चन असल्यावर विचारच्या जाता. If I am able to answer you, I will answer you surely. ना जाल्यार मग मस्त सिनियर लोक मस्त बंधू बांधव असतात ताणी म्हाका हेल्प करतलीची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. कोणाले प्रश्न असल्यारी प्लीज निम्गे याची